आज आमच्या एक चेअरमॅनान तुमकां सांगलेलें आहा आतां इतकी वर्सां जालीं आनी जाल्यार आतां आमचे फक्त सँडबारांक सँडबार म्हणजे कितें आतां सगळें पुरावत गेल्लें आहा। आयज गेले एक 8 दीस जाले हेज्या पयलीं आमचे MLA कोण कॉन्ट्रॅक्टर आमचे फिशरीसाचे मनीस येवन आतां तेंच्यांनी केले आनी तेंच्यांनी आतां उतार दिल्ले आहा। ते म्हणटा कितें आमी फ्रॉम शापोरा टू हांगर वयर पासून वाडी पासून खोलयता। तांकां सांगलां ते खोलोवच्या पयलीं तुमी हो आमचो शिवोले ब्रिज टू ह्या सँडबारचे हें पयलीं खोलया आनी आमकां हांगासर हें करून दिया खोलून कित्याक खोलोवपाक सांगलां आमी कित्याक आमकां तेंच्यांनी अशें वचन दिलां तें करता। पूण म्हाका तरी दिसता सद्या आतां केन्ना करतले ते 6 म्हयने म्हणटा ते फुडले जे प्रोजेक्ट करतले फुडले म्हणटा ते प्रोजेक्ट आमी ते आहा ते आमचे कॅप्टना पोर्ट करतलो। पूण मेन तर तोंडूच आमचें शिवल्लें आहा जाल्यार हें करून आमकां तेजो उपाय कांय ना। एक टायम जेटी सुद्दां बांदपाची लेट जाली जाल्यार सँडबार तरी ते काडलेले आनी तुमकां टेम्पररी धक्को बांदून दिता तो बरो। पूण तेज्या पयलीं तेंच्यांनी ड्रेजींग करचें पडटलें भितरच्या आमकां हँकराचेर तरी बोटी घालपाक लागून ते हांव उलयल्लो आहा तेंचे कडेन आनी परत आफयलें तेंच्यांनी म्हाका वचूंक जावो। पूण आतां ते कितें सांगता सेंटराचो पयसो म्हणटा ते भितर तेंचो प्लॅनिंग कितें आसलो हे सगळें काडपाचें जर तरी सगळें काडलें जाल्यार आख्खी शिवोली गोंडवाडी म्हूण हें सगळें आख्खें बुडोवन काबार जातलें। तांकां सांगलें सजमून कितें हांगा कंट्रोल कसो जाता पळय तो तेजी वसाड त्याची वसाड येतली ती डायरेक्ट सोदून शिवोले मोडटली। तितक्यान तो जालो तेणें सांगलां आनी कितके तरी 70 कितके तरी करोड हें केलां तेणें आनी म्हणल्यार पळय तूं आमकां म्हणल्यार आनीक मेन आमकां एक जेटी आनी जेटी लेट पण मेन तर सँडबार काडीत आनी जर हें ड्रेजींग करीत जाल्यारूच आमचे बोटकार कितें उरल्या पळय उरल्या वाचल्या ते कितें तरी गावचें म्हणून 13,000 15,000 कितें आमी हांगा काडटा तळमळे आसून थोड्याचे वयर पूण करतले कितें थोडें काम करूंक तांकां ताकद आहा पूण भियाता कितें फुडें कितें जातलें कित्याक आमचे कडेन स्टील टॉलर न्हू एक धोपका आहा 2 कुडके तो जाल्यार प्रॉपर फंड म्हणून केल्लो कितें तितून गावता तो गावता ना हितून हें आहा।